GEM Kids, Goa's first truly international preschool now in Margao, in collaboration with GEM International School affiliated to University of Cambridge Assessment. Admissions open. Call and grab the opportunity as your child deserves the best education. नमस्कार. गोवा टुडेंत सिद्धी गावसाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. कोविड दुयेंतींच्या किटांतल्यान निमाणे आयवोमॅक्टिन, झिंक, डॉक्सीसायक्लिन भायर केंद्राच्या गायडलायनी उपरांत 15 ते 20 दिसांनी आरोग्य खात्याचे एक्शन जाप कोण दितलो? विधानसभेक आप सोडून दरेकल्याची युतीची भाषा. बीजेपीचो सध्या एकला चलो. वेळ पडल्यार युती. काँग्रेसीचे बोट दिल्ली. बीजेपीक वडोवंक युतीस दरेकलो रावला सोयरीकेक. लाडली लक्ष्मीचे 3700 अर्ज काढल्या निकालांत 2018 सावन पेंडिंग आशिल्ल्या अर्जांचो निकाल. लाडली लक्ष्मीक पावले 37 कोटी. अजून 12,000 पळयतात वाट. माधयच्या सेन्सिटिव्ह केशीचे गोयच्या WRDतले इन्चार्ज ज्येष्ठ अधिकारी कर्नाटकाचे मलप्रभातले. माधय एक्टिव्हिस्टांक हुस्को. उपाय काढात. सरकाराक शिटकावणी. अठरा वर्सां वयल्या सगळ्यांक 21 जूनाक सावन देशभर फ्री कोविड वाशीन. केंद्र सरकार मोडटा 10,000 कोटी. वाशिनांच्या मोहिमेक नेट. डिसेंबर मेरेन 100% लोकांक वाशिनांचे टार्गेट. NSA लोकां खातीर वावुरतल्यांच्या येता आड. CZMP जनसुनावणेंत वांटेकार जातल्यांक NSA लावचो न्ही. काँग्रेसीची मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघांत मोर्चे बांधणी. आणि कोविडाच्या परिस्थितींतूय संवसारीक योग दिसाची तयारी. दोतोर पंकज सायनेकार बांबोळे करता सूर्य नमस्काराचो आनीक एक विक्रम. सेगीत 24 वरां सूर्य नमस्कार. होम आयसोलेशनांत कोविड दुयेंतींक दितात ते मेडिसिन किटांतल्यान आयवोमॅक्टिन, झिंक आनी डॉक्सीसायक्लिन गुळयो निमाणे आरोग्य खात्याक काडच्यो पडल्यो. आतां किटांतल्यान दुयेंतींक फकत पॅरासिटामॉल आनी विटामिनाच्यो गुळयो. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान हेर तिनूय गुळयो किटांतल्यान काडच्यो म्हूण गायडलायन दिल्ली. तरी गोंयांत त्यो अजूनय दिताले. कोविड मेडिसिन किटांतल्यान आयवरमॅक्टिन, झिंक आनी डॉक्सीसायक्लिन गुळयो काडपाचो निर्णय निमाणे गोंयच्या आरोग्य खात्यान घेतलो. होम आयसोलेशनांत आशिल्ले कोविड दुयेंतींक ही वखदां दिताले. आरोग्य मंत्रालयान फाटीं जारी केल्ले नवे गायडलायनी उपरांत आयवरमॅक्टिन, झिंक आनी डॉक्सीसायक्लिनाच्या वापराचेर बोवाळ जाल्लो. गोंयांत आज मेरेन किटांतल्यान ही वखदां दुयेंतींक दिवप चालूच आशिल्लें. आतां आरोग्य खात्यान सगळ्या हेल्थ सेंटरांक आनी हॉस्पिटलांक ही वखदां बंद करची म्हूण सांगलां. विटामीन C, विटामीन D, मल्टीविटामीन आनी पॅरासिटामॉल गुळयो मात चालूच उरतल्यो. ह्या गुळयां बरोबर कोविड मेडिसिन किटांत सॅनिटायझर, ऑक्सिमीटर आनी बाकीच्यो गरजेच्यो गजाली आसतल्यो. केंद्राचे सुदारीत गायडलायनी उपरांत 15-20 दिसांनी गोंयच्या आरोग्य खात्याचे एक्शन. तो मेरेन गोंयचे कोविड दुयेंतींक नाका म्हणिल्ल्यो तिनूय गुळयो खावयल्यो. हाची जाप कोण दितलो? प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. येता त्या विधानसभा वेंचणुकेंत आप सोडून दरेकलो युतीची भाशा करता. बीजेपीक सत्तेवयल्यान सकयल देंवप होच युतीचो प्लान. भाजप सध्या तरी एकला चलो मुडांत. वेळ पडल्यार युतीक सोयरीक करपाची म्हूण तांणी मार्गूय तसो उक्तो दवरला. काँग्रेसीचो प्लान दिल्लीच्या लिडरशिपीचेर आसा. अपक्ष आमदार पक्ष सोदतात. युतीची चर्चा मात विरोधक एकठांय नात. खासा रिपोर्ट. 27 आमदारांचे बळार भाजपाची एकला चलोची भाशा. मात वेळ पडल्यार युतीची तयारी. केंद्रीय निरीक्षक प्रभारी गोंयांत येवन निकतोच कोण कितल्या उदकांत आसात ताचो अदमास घेवन गेले. निवडणुकीच्या हातून तुका खबर आहा की निवडणुकीच्या हाचेर प्रत्येक क्षणाक डिसिजन दवरतात. त्यावेळी ती परिस्थिती जशी आसा त्या पद्दतीन. पण आयज जर तुवें म्हाका विचारलें जाल्यार आमी इंडिपेंडंटली गोंया भितरले निवडणूक जी आसा ती स्वताच्या ताकदीचेर रेकॉर्ड आसता. गरज लागली तर योग्य होऊ शकता. तेन्ना परिस्थिती येयली ती पोजिशन त्या वेळाचेर जशी कितें आसा तेन्ना कोणाच
MGP सारख्या पार्टी बरोबर आसपाक ते शकता. सांगपाक जायना कितें आसत कितें आसूं शकता तें. त्यामुळे आयज हांव दोन्ही ऑप्शन म्हणजे हांव 100% जावना त्या वेळाचेर समजा सिच्युएशन कितें दिसता आसत जाल्यार वेगळी. पण आयच्या वेळाचेर जर ते म्हाका विचारलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टी स्वताच्या ताकदीचेर 100% विदावट इलेक्शना करतली. मगो धरून जो तो बीजेपी आड युतीची भाशा करता. युतीक आपले मिनिमम सिटांचे आकडे सोडीत आसा. मात दर एकलो दुसरो सोयरिकेचें उत्तर घालूंक येतलो म्हूण रावला. याच्या फुडें आमी लोकल पक्ष जे आसा तांकां घेवन मुखार लोकल पक्ष तयार जातले एका पांयार तयार जातले त्या बद्दल दुमत ना. आमी इतलेंच पळयतलें की भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेसूच कशें कुशीन दवरूं येता. हांव सगळ्या लोकांक उलो मारतां हे जे दोन पक्ष आसात तुवें जी नांवां घेतली काँग्रेस आनी BJP तांकां दार गोंयांत बंद करा. आमी स्वतंत्र वचपाचोच निर्णय आमचो पयलींचो आसा. 1917 आमी युती करूं ना आनी 2022 अशें कितें घडटलें अशें आमकांय दिसना. पूण हांवें कितें म्हणलें येदा कदाचित कोणाचो प्रस्ताव आयलो जाल्यार बाराक कमी जागा आमी मागचे ना घेवचे ना असो म्हजो प्रस्ताव आहे. प्रस्ताव येवं शकता. दुसऱ्याक वीक म्हणून समजची न्हू. दुसऱ्याक ते कडेन कांयच वोटर ना वो कांय ती पार्टी बेजती म्हणून हें चिंतचें न्हू. कितें आहा इम्पॉर्टंट आहा लायक मायंडेड सगळ्यो पार्टी एकठांय रावन जरी तर इलेक्शन तर झगडता जाल्यार हें सारकें इम्पॉर्टंट हें गरजेचें. टीम गोवा म्हणल्यार सगळ्यो गोंयकारवादी शक्त्यांक एक करतले आनी BJP गोंयांतल्यान घरा धाडटले म्हणल्यार 2022 BJP येवची न्ही म्हणून दुसऱ्या सगळ्यांक एक करून आमी हो स्टेप आमी घेतले म्हणून. हाजे खातीर हांवें पयलें प्रपोज केलें अलायन्स विथ द काँग्रेस पार्टी. आतां हें प्रपोज केल्लें आहा म्हजें उघड जाल्लें आहा तांकांय तें खबर आहा. पूण एट दीस मोमेंट काँग्रेस पार्टी इज इन द प्रोसेस ऑफ रिबुटींग इट सेल्फ. देर सिस्टम इज गेटींग रिबुटेड. ते तांचे भितर ऑर्गनायजेशनल चेंजीस हाडटात. तांचो ऑब्जर्वर गोंयांत आयिल्लो आहा. बट द होल आयडिया ऑफ टीम गोवा इज टू टेक अ स्टेप मच बिफोर इन टायम so as to not allow the BJP to get the benefit of a division and come to power in 2022. काँग्रेसीचे सीट आणि युतीचे हे खेपूय हे रे म्हाज्या मागल्या बोट हायकमांडा कडेन. That's what I said. Now I've come here. I've spent 4 days here. Then again, I've taken a lot of inputs. Then I will be discussing with our high command also, and then we'll work out a proper strategy. And that once we take those decisions, we will announce it to you. I can't say it over here, no. अपक्ष गोविंद प्रसादा फाटोफाट आता रोहन युती ना जाल्यार राजकीय पक्षात वचपाची भाशा उलोवंक लागला. आणि म्हणूनच हांव म्हणत की ज्या भारतीय जनता पक्षान म्हाका 2017 बिनशर्त पाठिंबा दिल्लो आसा त्याच भारतीय जनता पक्षाक 2017 ते 2022 पर्यंत म्हजें द बेस्ट सरकाराक दिवपाचे प्रयत्न हांव चाललो आहा. जर युती केली ना केली आनी फाल्यां सकाळी ते युती जाली हांव इंडिपेंडंट वतलो न्ही रे. कारण लोक माझे बरोबर असतात. मागे वाघा सारखे लढवय्ये आज कार्यकर्ते माझ्या खातीर काम करणारे असतात. की तुम्ही जर युती जाय जाल्यार तुम्ही इंडिपेंडंट वतले. इंडिपेंडंट हांवें 2 पावटी ऑलरेडी दाखयलेलें आसा करून आनी 3रे पावटी वचपाक म्हाका कितें प्रॉब्लेम आहा. त्या निमित्तान काल काँग्रेसीचे जे फुडारी आयिल्ले तांचे कडेन मिटींग एक जाल्ली कडेन आशिल्ली. जाले म्हळ्यार तांचे कडच्यान आमकां हें आयिल्लें की तुमी मिटींग करपाक इंटरेस्टेड या म्हणून त्या प्रमाणे मिटींग जाली. बरीच जाली अशी पॉझिटिव्ह जाली अशी. फुडें विचार करया. आता तांचे वटेन कितें आसा रिस्पॉन्स येता पळोवपा जाय. तो रिस्पॉन्स पळोवन मागीर फुडें उलोवपाचें. काँग्रेस पक्षान तुमकां प्रस्ताव बीन दिला की तुमी काँग्रेसीच्या चिन्हाचेर वेंचणूक लडयात बीन म्हणून. तांचो विशय आसा. तांचे विचार म्हाजे बद्दल आसा. तुमचे लोकांचे म्हणणे आसतले की मागीर तुम्ही 2 टर्म जाले आता इंडिपेंडंट जाले आता तुम्ही खंयच्या तरी पार्टीन वचोंक जाय म्हणून अशें लोकांक तुमच्या हितून थॉट आसतले. तुमी रेडी आहा वचपाक पार्टीन बी वचपाक म्हणून. लोक सांगतात तशें करचें पडटलें न्ही. ज्या तरेन लोकांचे विचार आसतले आमचे लोकांचे विचार आसतले त्या तरेन आमी स्टेप्स घेतले. खंयचेय स्टेप घेता आसतना विचार करूनच करचें पडटा. फॉर मी पॉलिटिक्स वॉज अ पॅशन टू कम इन अँड एन्श्युअर दॅट आय मेक अ डिफरन्स. अपक्ष जेन्ना आयला लोकांच्या विश्वासाचेर आनी लोकांच्या पाठिंब्याचेरूच आयिल्लो आसा. आय एम नॉट अ पार्टी. वी आर ऑल वन फॅमिली अँड आय एम द फेस. सध्या युती नाच म्हणटा ती भूमिका फक्त एका आम आदमी पार्टीनूच घेतल्या. हेरांची BJPक सत्ते भायरी करूंक युतीची सुत्रां सोडप चालूच. जो तो एकामेकांची बार्गेनिंग पावर तपासता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
सरकारान 3,700 लाडली लक्ष्मीक अलाउन्स दिलो. 2018 सावन अर्ज पेंडिंग आशिल्ले. सुत्रां सांगता त्या प्रमाण लाडली लक्ष्मी मेरेन हे फावट 37 कोटी पावयल्यात. सध्या बायला भुरग्यां कल्याण खात्या कडेन लाडलींचे अजून सुमार 12,000 अर्ज पेंडिंग आसात. लाडली लक्ष्मीक लाडली लक्ष्मी जाल्यो तरी सरकाराचे पयशे पडनात म्हूण विरोधक इशू करतात. सरकाराच्या सोशल वेलफेअर स्किमींच्या नांवान लाभार्थ्यांक पयशे पडना म्हूण फाटलीं 2-3 वर्सां जालीं शेबय चल्ल्या. आतां फाटल्या 2-2.5 वर्सांचे लाडली लक्ष्मीचे कांय अर्ज निकालात काडून सरकारान थोड्या लाभार्थ्यांक थाकाय दिली. सचिवालयातली सुत्रां सांगता त्या प्रमाण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 37 कोटी रुपया बायलां आनी भुरग्यां कल्याण खात्या वरवीं लाडली लक्ष्मीचे लाभार्थ्यांक पावयल्यात. खात्यान 3,700 अर्ज क्लियर केले. 2018 ते मार्च 2020 मेरेन पेंडिंग आशिल्ल्या अर्जांतले हे अर्ज सध्या खात्या कडेन 12,000 अर्ज पेंडिंग आसात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. मूळ कर्नाटकांतल्या मलप्रभाचे गोंयचे WRDन इन्चार्ज आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांक लागून गोंयच्या म्हादयची बाजू लंगडी पडपाचो भंय. एक्टिविस्टांक हुस्को. राजेंद्र केरकार म्हणटा WRDंत म्हादय केस सांबाळपी ज्येष्ठ इंजिनियर कर्नाटकांतले. सरकाराक उपाय काडचो पडटलो. गोंयची म्हायती लीक जावं येता. ह्या आदी म्हादयच्या बाबतीन असलो प्रकार घडला. म्हादय प्रश्ना संदर्भात अजून सर्वोच्च न्यायालय आणि म्हादय लवाद जे आसा त्यांच्या समोर सुनावणी सुरू जावंक ना. कारण अजून मेरेन कर्नाटकान जे बेकायदेशीरपणान उदक वळून मलप्रभेच्या पात्रान हेल्ले आसा तेच आमी थांबोवपाक शकलेले ना. आणि हो विशय जेन्ना सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक आपणाक जो वांटो मेळ्ळलो आसा तो वांटो कमी मेळ्ळलो आसा असो दावो करून तेंच्यांनी तो आपणाक आणखी उदक मेळपाक जाय हाच्या खातीर याचिका दाखल केल्ली आसा. त्या शिवाय लवादा कडेन गोंय सरकारान अवमान याचिका दाखल केल्ली आसा. आणि अशा वेळार गोंय सरकारान मुख्य अभियंता त्या शिवाय अतिरिक्त अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता आणि हेर जे काही अधिकारी आसा हे मलप्रभा परिसरातले नेमलेले आसा. ते जरी गोंय सरकारच्या सेवेन असले तरी हो प्रश्न नाजूक आसा. आणि हे उदक जे आसा ते हुबळी धारवाड ह्या उत्तर कर्नाटकांतल्या प्रदेशा कडेन वळोवपाचें आसा. आणि हाच्या पयलीं कर्नाटकान जी षडयंत्रां केल्लेली आसा ते षडयंत्रांक जर गोंयच्यान मदत जाली जाल्यार ते आमच्या राज्या खातीर खूब मारक ठरतले. त्या सरकारान जर ह्या संदर्भात गोंयचे हित राखच्या खातीर ह्या निर्णया संदर्भात जर फेरविचार करूंक ना जाल्यार त्याचे जायते दुश्परिणाम गोंयच्या जनतेचेर जावपाचे आसा. म्हादयची केस सेन्सिटिव्ह. कर्नाटक हे बाबतीत सामकेच आक्रमक आणि खंयचेय थरार वचपी. हो प्रकार गोंयाक नवो न्ही. ह्या आदी म्हादय विशीं गोंयचे गतिविधींचो इन्फो कर्नाटकाक लीक करपाचे प्रकार घडल्यात. ही सुनावणी जी आसा ती जेन्ना जातली तेन्ना आमचे जे कांय गजाली आसा त्यो जर लीक जायत त्यो जर कर्नाटका मेरेन वचत जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयान हे सगळें म्हारग ठरपाक शकता. हाच्या पयलीं आत्माराम नाडकर्णी जे गोंयचे वरिश्ठ वकील म्हणून काम पळयताले त्या वेळार कर्नाटकांतल्या कांय लोकांनी असो प्रयत्न केल्लो आमची म्हायती कर्नाटक सरकाराक पुरोवपाची. त्या वेळार तेंच्यांनी तडकाफडकी तो जो अधिकारी असले तेका निलंबीत करचो असो आदेश दिल्लो. पूण आतां गोंय सरकारान जे तिनूय म्हत्वाचे जे पदाधिकारी आसा हे उत्तर कर्नाटकांतले नेमलेले असल्यान ह्या विशया संदर्भात गोंयांक खूब त्रासदायक जावंक शकता. गोंय सरकारान ह्या संदर्भात जर दक्षता घेवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की म्हादयची लढाई जी आसा ही लढाई दुर्बल जातली आणि आमकां शासना खातीर म्हादयचें उदक जें आसा हें उदक मुखची पाळी येतली. मुख्यमंत्र्याक ही गजाल खबर आसा. सरकार खंय उपाय काडटा. WRD न्हू तुमचे टॉप 3 ऑफिसर आहा पळय न्हू ते लिंक टू मलप्रभा म्हणजे तेंचे ओरिजीन घर आसा ते मलप्रभा बेसिना कडेन लिंक्ड आहा. आणि ते तुमचे गोवा WRDचे टॉप 3 ऑफिसर्स आसा. तुमकां दिसना हेजो म्हादय केसीचेर कितें परिणाम जावंक शकता म्हणून. पळय म्हादय केसीचेर हेजो कांयच परिणाम जावचो ना. पण तरी सुद्दां आमी तेजो विचार करता चालू आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक सिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. 18 वर्सां वयल्या सगळ्यांक 21 जुना सावन फ्री कोविड वाशिनां. सरकारी इस्पितळांनी आतां खंयच्याय पिराय गटांतल्यांक फ्री कोविड वाशीन. 2 सप्तकां आदीं प्रधानमंत्री मोदीन घोशणा केल्ली. एकूण उत्पादनांतलो 75% सप्लाय केंद्रा कडच्यान राज्यांक फुकट.
सरकार 10,000 कोटी रुपया चड मोडटलो. लसीकरणाक नेट दिवंक केंद्राची 21 जूनाक योगा दिसा निमतान खासा मोहीम. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. सोमारा 21 जूनाक 7वो संवसारीक योग दीस. कोविडाच्या अरिश्टांतूय संवसारभर योग दिसाच्या कार्यावळीची तयारी. सूर्य नमस्कारांचो आशिया बुक्स ऑफ रेकॉर्ड करपी दोतोर पंकज सायनेकाराचें आनीक एक रेकॉर्ड पावल. योग दिसाच्या निमतान सेगीत 24 वरां सूर्य नमस्काराचो संकल्प. आयतारा सूर्योदया बरोबर ताणें सूर्य नमस्कारांक सुरवात केली. पंकज आता सूर्यनमस्काराचो एक माहीर जाला, म्हणजे तो सूर्यनमस्कार म्हणजे पंकज अशें एक समीकरण जालां. म्हणजे पयलो तेणी विश्वविक्रम जो केलो तो पणजी योग महोत्सव जालो 2017 आणि त्या दिसा त्यांनी 2215 सूर्यनमस्कार घालून पयलो विश्वविक्रम केलो. तेचे पयलीं 2112 असो विश्वविक्रम आसलो कोल्हापूरच्या एका युवराज नामक व्यक्तीचो. आणि त्याचो हो विश्वविक्रम पळोवन पतंजली योगपीठाचे स्वामी रामदेव आणि मुद्दाम ताका हरिद्वारा आपोवन येले, ताचे बरें कौतुक केलें. आणि त्याच वर्सा जून म्हयन्यांतलो जो योग दिन जालो, आंतरराष्ट्रीय योग दिन, आणि थंय ताका दुसरी संदी दिली विश्वविक्रम करपाची. आणि थंय ताणी 2294 विश्वविक्रम घालून आपलो पयलो जो विक्रम आसलो तो मोडलो. ह्या वर्सा ताणी सूर्योदय ते सूर्योदय असो 24 तासांचो विश्वविक्रम घालपाचो संकल्प सोडलेलो आसाच. आणि त्या दृश्टीन गेले कित्येक महिने तो तयारी करता. आणि आयज आंतरराष्ट्रीय फादर्स डे, त्या वेळार म्हाका दिसता ही अमूल्य अशी भेट आमकां तो दिता. नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट लोकां खातीर वावुरतल्यांच्या आड येता. सरकारान NSA खंयूय लावंक जायना म्हूण काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिनेश गुंडूराव उलयला. CZMPचे जनसुनावणेंत सगळ्यांनी वांटेकार जावचे. जनसुनावणेंत वांटो घेतल्यांक NSA लावन आवाज चिड्डुपाचो खंय यत्न जावंक जायना. काँग्रेसीची मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात मोर्चे बांधणी. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू करने का डिसीजन है, वो बहुत ख़राब डिसीजन है. इस पैंडेमिक के अंदर लोगों को मदद करना चाहते हैं, उनके घर को जाना चाहते हैं, उनको हेल्प करना चाहते हैं. उसके ऊपर दबाव डालने के लिए गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल कर रही है. So they want to suppress the voice of the people. And our people, when they're going to try and help the poor people during this pandemic, this NSA is coming in the way. They're harassing them. What kind of act is this? Really, if national security is under threat, they should use this act, not for public work and social work. Also, I would like to urge people of Goa, especially this coastal zone management plan, CZMP, everyone should take part in these hearings. And this NSA should not be used to see that people don't participate in these hearings, people don't express their voice, because this is a very big issue. The government cannot use laws to curtail, suppress the voice of the people. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिनेश गुंडूरावान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक बरोबर घेवन सांखळे मतदारसंघाची भोंवडी केली. थंयच्या कार्यकर्त्यांची मिटींग घेतली. दिगंबर कामत म्हणटा, उमेदवार कोणीय आसूं सगळ्यांनी एकठांय काम करपाचें. की जाता तितल्या बेगीन, जाता तितल्या पयलीं कॅन्डिडेट डिक्लेअर करप. आणि आता काम करता आसतना 5 जाण आसले, 5 जाणांनी ठरोवपा जाय
आम्ही सगळेजण काम करूया. आमच्यापैकी कोणाची एकल्या तिकेट मेळ्ळे 4 जाणांनी सपोर्ट करपाक जाय अशें अंडरस्टँडिंग कॅन्डिडेटा भितर जावपाक जाय. हांव पयली गजाल क्लियर करता, दिगंबर कामत कोणाक तिकेटी वाटना आनी दिगंबर कामतीक तिकेट वाटपाचो अधिकार ना आनी हांव मानता तोच पावर गिरीशाकय ना. काँग्रेस जिखली आणि फाटले फावट जाल्ले तशें जावंक जायना म्हूण दिनेश गुंडूराव उलोवन गेलो. लेकिन वोटर्स के अंदर कांग्रेस को इस बार लाना, वो आना चाहिए ना. वो आना, अगर आना है तो हम वो माहौल एटमॉस्फेयर हो इधर वो क्रिएट करना चाहिए. हमारा लीडरशिप, हमारा कैंपेन, हमारा जो हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, लोगों को विश्वास आना चाहिए. और लास्ट टाइम जो हुआ इस बार नहीं होगा, वो भी लोगों को विश्वास चाहिए. क्योंकि दैट ऑल्सो दे आर आस्किंग इफ वी वोट फॉर यू व्हाट इज द गारंटी. दैट इज आल्सो पीपल आर आस्किंग, वोटर्स आर आस्किंग. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान सावयोडायस आनी सांखळेच्यान विनायक सामंत. आमदार मंत्री गोविंदान प्रियोळा 45 लावार्थ्यांक अटल आश्रयाच्यो ऑर्डरी सुपूर्द केल्यो. हरमला गणपत पार्सेकार कॉलेजीन तरणाट्यां खातीर घेतिल्ल्या फिजिकल ट्रेनिंग कॅम्पाक बरो प्रतिसाद. फोंड्या फार्मसी कॉलेजींत बरो स्कोर करून पास जाल्ल्या भुरग्यांचो भोवमान. ऐन पावसांत PWD रस्ते खणून घालता, लोकांक त्रास म्हूण सांगेकारांचो बोवाळ. गोंयभरच्यो एक खबरो. डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर जी अटल आश्रय जी स्कीम जी आसा त्या स्किमीच्या अंतर्गत म्हज्या प्रियोळ मतदारसंघातल्या वट्ट 45 बेनिफिशरीक आज आमी ऑर्डर्स इश्यू केल्ल्यो आसा. स्किमीचो पयलो अमाउंट जो आशिल्लो तो 75,000 रुपया आशिल्लो आनी नंतर हांवें जेन्ना ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट जेन्ना टेक ओवर म्हजे कडेन आयलें त्या वेळाचेर ही स्कीम जी आसा ताजे रिपेअराचें जें आसा तें आमी 1.5 लाख पर्यंत व्हेलो. आमची रिकन्स्ट्रक्शन आणि न्यू कन्स्ट्रक्शन हे 2.5 लाख पर्यंत ही स्किमीची अमाउंट जावन आसा. अनुसूचित जमातीची खुबशीं घरां एकामेकाक तेकोन आसा आणि तेकोन असल्या कारणान काही रिकन्स्ट्रक्शन आणि रिपेअर जे आपले न्यू कन्स्ट्रक्शन जे आसा ताका सेटबॅक नासना. म्हणूनच आमी TCPच्या एक्टान भितर बदल हाडून सुद्दां स्पेशल प्रोविजन तांकां रिलॅक्सेशन दिवचें या अंतर्गत सुद्धा ह्या स्किमीक सगळे मॉडिफिकेशन आम्ही केल्ले आसात. मायसेल्फ PSI अप्लाय केला आहे, सो म्हाकाय खंय तरी प्रॅक्टीस करपाक जाय आसली, सो म्हाका खूब बरें दिसलें. 9 तारखेच्यान हांवें जॉईन केला कॅम्प एक बहुत म्हणजे फिजिकली आणि मेंटली तुका स्ट्रॉंग दवरता. सरकारच्या पोलीस खात्यातल्या भरतीच्या निमित्तान आम्ही ही जरी कोचिंग केली तरी त्या कोचिंगाच्या माध्यमातून केवळ पोलीस खात्यात न्ही ह्या देशातली अनेक क्षेत्रात आमकां उगडी जाल्ली आसा. आमची तयारी ही 50 पर्यंत अशी असली, पण 240 आंकडो गेलो, त्यामुळे बरें प्लॅन करचें पडटा, दररोज प्लॅन करचें पडटा आणि our teachers have successfully done that. Sir, we are glad to inform the people of Goa that our students have extremely done well in E-Pharma examination and as well as M-Pharma examination of Goa University that were held in 2020. So हे सगळे पॉसिबल जाले. हे आमचे सगळे टिचर्स आसा, नॉन टिचिंग स्टाफ आसा, हेणी खूब हांगा प्रयत्न केला. तशें स्टुडंटाचेय बी हार्डवर्क आसा, तेंचे पेरंट्सांचो तांकां सपोर्ट आसा. स्टुडंट्सान बरें शिकून जे आमकां इन्स्टिट्यूशन आसा तेमी खूब आमकां प्रावड केला. हे रोडाचे जे डिगींग केलां पायपलायनी खातीर आमी कसलेच डेव्हलपमेंटाचेर अगेन्स्ट ना म्हूण कसलेंच पॉलिटिक्स हांगा आमी करूंक येवंक ना. पावस येवपाचो आहा हें हांकां खबर आसलें, तरी आसतना हेंच्यांनी हें काम चालू केलें करून सुद्दां हेंच्यांनी तें सफिशंट टायमा भितर काम कंप्लीट करूंक जाल्लें ना. लोकांचे लायफ रिस्कार घालपाक म्हाका खबर ना हेंकां कोणें अधिकार दिल्लो आहा तो. हेंच्यांनी हें इंटेन्शनली केलां. त्या खातीर आमी आयज एक डेप्युटी कलेक्टराक मेमोरेंडम दिल्लो आहा. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन म्हापशां उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटल, मडगांवां दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल, ESI आनी फोंड्यां उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या हेल्थ वर्कर आनी स्टाफाचो भोवमान केलो. म्हापशां रोटरी क्लब आनी रिमोट सोल्युशन कंपनीन कोविडाची वैजकी सामग्री आमदार जोशुआच्या स्वाधीन केली. कोविड आदाराच्यो खबरो. We need to see that every hospital bed cannot be just a bed, but it has to be an oxygenated bed so that people get that type of facility in the periphery.
Ultimately, we as ministers and this government, headed by the Chief Minister, is here to serve the people of the state of Goa. We have a Prime Minister who also has, nobody actually talks about the good things that happen. The health workers that have been at the front line of this entire pandemic, just like the police officers, it is also the nursing staff, it is also the doctors, it is also each and every one of you all that have been working 24 hours the last 365 days of the year while everybody was enjoying the lockdown. आमकां लोकांचे माणुसकीचे दृश्टीकोनात हांव आरोग्य मंत्री आसल्या कारणान मुख्यमंत्री गोंय राज्याच्या तेंच्या सहकार्यान आमी जें कितें करता आमी लोकांच्या हितान काम करता. म्हाजे मिनिस्ट्री जे आहा हेल्थ मिनिस्ट्री केंद्र सरकारान नरेंद्र मोदी जे आहा तेणी 100% वॅक्सिनेशनाचे जे उल्लेख केला ते थर्ड वेवचे जे आमी उल्लेख करता तेका जर आमकां टक्कर दिवंक जाय म्हणून हांव प्रत्येक पेजीचे फेलिसिट करपा खातीर आमचो लोक बरो पैकी काम करता. Over the 1.5 years, many of you have fallen sick. तुमकांय कोविड जालें, म्हाकाय कोविड जालें, जायते डॉक्टरांक कोविड जालें, even in the hospital. You all have done a lot of sacrifices. So आमचे सगळ्यांचे मन प्रसन्न जावचें, आमकां बरें दिसचें, कोण तरी आमची कदर करता अशें दिसचें. The whole program is because of that. मंत्र्याला तुमचे उपकार मानपाक हांवूय मानता आमचे पणजे लोकांचे वतीन, गोंयच्या लोकांचे वतीन की तुमी जें काम केलें आमी हें केन्ना काम विसरूंक शकना. सरकार जावं कोणूय जावं तुम्ही जे काम केले आसा बरें केलें आसा. तुमच्या सगळ्यांची फॅमिली बरें उरची. गोंयची जनतेक तुम्ही जे सेवा केल्यात आमी सगळे हात जोडून तुमचे आभार व्यक्त करता. Rotary Club of MAPSA, along with Remote Solutions, we have Rajiv and Jyoti here, who have donated these monitors as well as infusers. What I liked the most was when Abhijit called me and told me that they want to donate some medical equipment. I know that everybody has been giving oxygenators, but what I appreciate about you all that you all checked with the doctors what was the requirement that was needed here, and based on that you all have provided the equipment rather than just bringing something and giving it here where it is unused. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. चार चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.